नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वैध विजा वा प्रवास कागदपत्रां नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक पुलिशेन घेतले ताब्यात. हरमल पेडण्याक गस्त घालतना हे नागरीक सांपडले. पुलिशेक फुडलो तपास सुरू. गोयच्या धरणांनी फुडले 1.5-2 म्हयने पावतलो इतलो आसा उदकाचो सांठो. उदका विशीं हुस्को करपाची ना गरज, सांगता WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजप प्रदेशाध्यक्षान घेतली नितीन नबीत हांची भेट. पक्षाच्यो येवपी कार्यावळी आनी संघटना घटमूट करपा विशीं जाली चर्चा. परवरे 6 पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुलाचे चवथी पयली जातले उक्तावण. गणपतीचे आगमन जातले ह्या नव्या मार्गान. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामताची माहिती. म्हापशा वाठारांत हॉकी खेळटना बॉल तकलेर बसून 14 वर्साच्या विद्यार्थिनीक आयले मरण. दुखापत जाल्ल्यान म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत केले दाखल, मात उपचारा वेळार आयले मरण. गोळेबाट, चिंबल आनी धारवाडकर कॉलनींतल्यो 70 बोरवेल केल्यो सील. बेकायदेशीर बोरवेलांचेर कारवाय करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. उदका स्रोत मंत्र्याची माहिती. आता खबरो विस्तारान. वैध विजा वा प्रवास कागदपत्रां नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक चवकशे खातीर पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. पेडण्या हरमल वाठारांत पुलीस गस्त घालताले त्या वेळार हे नागरीक सांपडल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोयच्या धरणांनी फुडले 1.5 ते 2 म्हयने फावो तसो उदकाचो सांठो आसा. उदका विशीं हुस्को करपाची गरज ना अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. फुडल्या वर्सा सावन वेगवेगळ्या उपाय येवजणां वरवीं सगळ्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो वाडयतले. फुडल्या वर्सा चड करून धरणांनी उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतले अशें मंत्री शिरोडकारान सांगले. तशेंच हणजून धरणांत व्हड प्रमाणांत गाळ साचला. हो गाळ काडल्या उपरांत धरणाची उदक सांठोवपाची तांक वाडटली अशेंय मंत्री शिरोडकारान सांगले. सगळे डॅम्स धरणाचे आसात पळय न्ही, ते साळावले आसूं, तिलारी आसूं किंवा चापोली, इवन पंचवाडी सुद्दां, अंजुणे, ह्या डॅमांनी उदक आमकां कितलें जाय तितलें उदक आसा. साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही, थंय अंदू आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही, 40% आसा. हें जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. हे फाल्यांच्यान एंड जर जाता न्ही जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देत सांगता. आनी तशी काटकसर केली जाल्यार 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. अंजुणे डॅमांत सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हें 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले. पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी 2.07 सोदतात पळय न्ही, तें थोडेशें कमी करूंक पळयतात. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही, ताची म्हायती इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही, तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता, जाय तेन्ना कमी करपाक जाता. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसा. ते एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार तें आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा, 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. हो एक भाग जालो. आतां हे उदकाची जी आसा पळय न्ही, दर वर्सा अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष हें आसता. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें. डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक. ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केला. आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलां. तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें. तें कमिशन कशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात सादारणशें 30 ml, ते 30च्या बदला आमच्यान इवन आमच्यांनी 40 उदक हाडपा जातलें ml हाडपा जातलें थंय दवर्लेच्यान वेर्णा. पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें. अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयताले ती म्हटल्यार मॉडर्नायजेशन.
मोठ्याचे म्हटलं कितें जे जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप. आतां जाता कितें, एकदां गेट ओपन केली की केन्ना तें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना, 24 वरां तें उदक वता. पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्या 0 to 5 किलोमिटर्स कितली शेतकरी आसात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसता आनी कितलें उदक जाय. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून रिते जाल्लें मंत्रीपद तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणूक आनी राजकीय स्थिती विशीं केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक बुधवारा रातीं दिल्लीत दाखल जाल्यात. तांच्यांनी बिरेस्तारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. पक्षाच्यो येवपी कार्यावळी आनी संघटना घटमूट करपा विशीं चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पर्वरी सपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचे पुलाचे उक्तावण चवथी पयलीं जातले. गणपतीचे आगमन तशेंच विसर्जन ह्या नव्या मार्गा वयल्यान जातले अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुलाच्या हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो. ऑफ गोवा हाजे दृश्टींतल्यान आयचो दीस हो अत्यंत म्हत्वाचो दीस. हो इम्पॉर्टंट ब्रिज बाब रोहन खंवटे, केदार नायक हे सामके फाटल्यान लागिल्ले असतात की जाता तितले बेगीन ब्रिज कंप्लीट कर. आमी पयलीं मिटिंगे घेतना तेन्ना ठरतालें की ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत हो ब्रिज कंप्लीट जावन कमिशन करपाक. पूण ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टरान काम स्पिडीन केलां, आमच्या PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब संदीप चोडणकार आनी बाब कामत एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी सगळ्यांनी तो फुडाकार घेवन हे जे प्रेशर कॉन्ट्रॅक्टराचेर दवरला आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम बरें केलां. त्या भायर क्वॉलिटी कडेन कॉम्प्रोमायज करना आसतना केलां. आय मस्ट एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज ही हॅज डन गूड क्वॉलिटी वर्क अशें म्हाका सगळे कडल्यान फिडबॅक मेळटा. ते करता आसतना तांणी कामाचे टायमिंगाचेरय लक्ष दवरलां. म्हणून आज हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्या की ह्या ब्रिजाचें इनॉग्रेशन हें ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी करपाचें अशें हांवें तांकां सांगलां. सो दॅट गणपतीच्यो मुर्ती सगळ्यो आसा त्यो ह्या पुला वयल्यान वतल्यो असो एक प्रयत्न आसा सामको. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, वी वॉन्ट टू गिव ए मेसेज टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट PWD डिपार्टमेंट मिन्स बिजनेस. डेट जरी कंप्लिशनाची मुखार आसली, वी वील ट्राय टू मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वील ट्राय टू गिव अर्लियर कमिशनिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव काल दाबोलीम त्याय ब्रिजाचें वर्किंग केलां. त्या ब्रिजाचें आमी कितें कितें डिफिकल्टीज ते सॉर्ट आउट केल्या. म्हाका दिसता दॅट ब्रिज वी वील बी ट्राय टू कंप्लीट बिफोर टायम लिमीट, गिविंग ए क्लियर मेसेज टू द स्टेट ऑफ गोवा. म्हापशा मांतेगिरी वाठारांत हॉकी खेळटना बॉल तकलेर बसून 14 वर्साच्या रुईशा खरसेल ह्या विद्यार्थिनीक दुर्दैवी मरण आयलें. रुईशा हिचेर बॉल बसून दुखापत जाल्ल्यान तिका बेगोबेग म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें. मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. रुईशा हे बरें हॉकी खेळटाले. ताचे प्रॅक्टीस सेशन चालू आशिल्ले. ह्या वेळार ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें मुखार आयलां. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. गिरी वाठारांतल्यान एक दुखद घडणूक मुखार येता. ते म्हटल्यार 14 वर्सांचे रुईशा खरसल नावाच्या एका चलयेक दुर्दैवी मरण येता. आता पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार रुईशा खरसल हे मोंतेगिरी एका स्कुलान शिकपी आनी बऱ्यापैकी हॉकी प्लेयर जावन आशिल्ले आनी तांची मॅच आशिल्ल्या कारणान खूब दीस गेले फाटले खूब दीस जाली तांची प्रॅक्टीस जी आसा ती सदांच चालू आशिल्ली आनी आयजूच ह्या प्रॅक्टिसीचो जो आसा तो लास्ट दीस जावन आशिल्लो. आनी जेन्ना आज ती मॉर्निंग हॉकी खेळपाक गेल्ली तेन्ना खंय तरी हॉकीचो जो बॉल आसा तो त्याच्या तकलेक बसून ताका जो आसा ती मेजर इंजरी जाता, जबर मार बसता आनी म्हणूनच ताका तात्काळ जे आसा ते म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक येता. आता जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करता तेन्ना थंयचे जे डॉक्टर्स आसात ते रुईशाचे निधन झाले म्हणून थंय डिक्लेअर करतात. ह्या इन्सिडंटान गिरी वाठारान जे आसा ते एक दुःखाचे वातावरण निर्माण केलेले आसा आनी सध्या जी डेड बॉडी आसा ती GMCन पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केलेली आसा.
गवळेभाट, चिंबेल आणि धारवाडकर कॉलनी वाठारांतल्यो 70 बोरवेल सील केला अशी माहिती WRD मिनिस्टराकडे मेळ्ळी. मजगती चिंबल वाठारांतल्यो बेकायदेशीर आशिल्ल्यो बोरवेल सील करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. ह्या फाटभुंयेर उदका स्रोत खात्यान ह्या वाठारांतल्या बोरवेलाचेर कारवाय करपाची सुरू आसा अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. आतां मेरेन कितल्यो बोरवेल सील केला हाचो अजून अहवाल येवंक ना. सांज मेरेन अहवाल येतलो अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. सगळ्यांक खबर आसा बेकायदेशीर आसतली ताणें सदी लक्षांत घेवपाक जाय. आज ना फाल्यां म्हणजे हें जातलेंच म्हणून एक्शन जातलेंच अशें म्हणून ताका नोटीस दिवपाची आनी कितें कामच सील चोरांक नोटीस दिवपाक मेळटा. नोटीस दिवन मागीर व्हरपाक म्हणून सांगपाचें इलिगल एक्टिविटी. सो कोर्टान जेन्ना दिल्लें आसा इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा टोटल 70 न्हू त्यो थंय जवळ जवळ 50 ते 60 मायज आसा. 70 सुमार. आता टोटल आता तुम्ही प्रोसेस चालू केले कितले सील केले तुम्ही? आज सकाळी सुरू केला म्हणजे रिपोर्टा प्रमाणे सकाळी सुरू केला. म्हाका सांजचो परत रिपोर्ट मेळटलो कितले सील केले कितले सील केला उरले. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी 2 गायीची सुटका केली. कार्यकर्त्यांनी गाडयेचो पाठलाग करून रावणफोंड हांगा थांबयली आणि 2 जनावरांक सोडयले. पळयात. गाडी ही काल आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली गाडी खेळण्याक खंय तरी येयल्ली आहा. ती कोण तरी थंयच्यान विकता कटिंगाक म्हणून. सो आमी कालच्यान ही गाडयेक रावताले. काल पूण दुसरी गाडी धाडलेली तेणी. थंय लोक आसल्या कारणान लोकल लोक आसल्या कारणान ते जाग्याचेर जे जाग्यार मच्छी बांदून दवरलेले आमचे कडेन फोटो बी सगळे आहा. तो व्हरपाक पावना. तो रिटर्न जालो थंयच्यान धांव मारली पळ काडली गाडी. आयज तरी पूण आमी कशें करून रावले. आमच्या डावट आसले आयज येतलेच म्हणून. आयज ही गाडी आमी थंयच्या आमच्या लोकलाक सांगले. थंयचे शेळडेचे जे आमचे लोकल आहा आमचे भुरगे आहा आमचे जे फ्रेंड्स आहा थंय तांकां सांगून दवरले आयज अमके टायमार गाडी येवपाक शकता मातशें नजर दवर म्हणून. सो तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म केलें आनी ते फाटोफाट गाडये फाटल्यान येयले. आमी DSPचे ऑफिसर आनी आमचे सगळे बजरंग दलाचे गोरक्षकांनी DSPचे ऑफिसराक घेवन ही गाडी रावंड म्हणत धरली गाडी. पळयत जाल्यार 2 मच्छी आहा त्या विचारलो आपण बाणावले व्हरता म्हणटालो. बाणावले व्हर कित्याक व्हरता कटिंगा म्हणपाक लागलो डायरेक्ट. मच्छीच्या पांयान पळय दोनी मशीन टॅग ना. गाडयेक ताका परमिशनूय ना. कांय हें काडूं ना कोणाचें आरटीचें परमिशन बाबा अमक्या कडल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरता म्हणून. पांयाच्या पांयांक दोनूय मच्छीच्या पांयांक डॅमेज आहा. थंय मारून हाडला कितें करून हाडल्या खबर ना. सद्या ताका मडगांव टावनान पुलिसान हाडला. मुखाल्ली कारवाई जातली कंप्लेंट घालता येतली. गोयच्या पर्यटन हंगामा विशीं कांय बऱ्यो गजाली मुखार आयला. 2025-26 वर्साचो पर्यटन हंगाम फाटल्या वर्सा परस चड यशस्वी जाला अशें दर्यादेगेवयल्या शेक धन्यांनी सांगलें. पर्यटन खात्यान वेळार घेतिल्ले निर्णय आनी तयारी खातीर अंदू पर्यटकांचो आंकडो वाडला. पळयात. टुरिजम सिजन हे फावटी गव्हर्मेंटान मातशें शेक बेगीन दिलें. गोवा गव्हर्मेंट टुरिजम डिपार्टमेंट टुरिजम मिनिस्टर एप्रील जालें ते फिरमान आमगेलें मातशें बेगीन दिनाक बरें पडलें आनी बेगीन टुरिस्ट सिजन स्टार्टींग जालें तेजें आमकां बरें बिजनेस जालें. जे पळय शेक घायल्ले न्हू तेन्ना स्टार्टिंगू तेंकां बिजनेस जालां. कोण पिवन पासार दोयऱ्याक भिवन घालूं ना तें मातशें हाड पडलें. कोण घायल्ले ते सक्सीड जाले. आनी डिपार्टमेंटान हे भाशेन स्वता बेगीन दिलें जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजमूय बरे भाशेन जातलें आनी ट्युरिस्टूय बरे हॅपी आसतले. लेट डील म्हणटा तो त्या घालपाक पायस जाता. ट्युरिजम येता म्हळ्यार वयता म्हळ्यार टायम जावन वयता आनी ते मागीर बरो फूट आसना. जेन्ना हें लोकल पंचायत बी आहा तेमी तर मुखार सावन ते रोड तुका चेंजींग करून स्लॅब टॉयलेट बी करपाक तर ते बरें कोऑपरेट जाले जाल्यार हेज्या बरें ट्युरिजम चलोवंक शकता. ह्या सिजनाक आमकां एक्चुली गव्हर्मेंटान लायसन्स बेगीन दिल्ली. सप्टेंबरांत आमी चडशीं शेकां स्टार्ट केल्ली. सप्टेंबरान स्टार्ट करून आमकां थोडो बिजनेस जालो. सप्टेंबरान ऑक्टोबरान जालो. बट जेन्ना नोव्हेंबर आयलो तेन्ना मातशें भरपूर लेस जालो. सो हे इश्यूआक लागून आमचें ट्युरिजम लो जायता. सो मागता ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन CM कडेन हे इश्यू जे आहा ते सगळे स्टेक होल्डरांक घेवन एक मिटींग करपाची. पंचायती वेवस्थे संबंधी उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पंचायतीच्या बसकेचे उण्यांत उणे 7 दीस आदी अजेंडा संबंधीत सगळी कागदपत्रां पत्रव्यवहार आणि सरकारी येवजण्याविषयी माहिती तपासपाचो हक्क दर एका पंचायती वांगड्याक आसा.
माजोर्डाचो पंच वांगडी शार्लेट फर्नांडिसान दाखल केल्ले याचिकेचेर हो निर्णय घेतलो आनी राज्यांतल्या सगळ्या पंचायती खातीर हो आदेश चालीक लायला. मजगती सीसीटीव्ही फुटेज सांबाळपा खातीर पंचायत संचालनालयाक स्पश्ट धोरण तयार करपाचे निर्देश न्यायालयान दिला. ह्या निर्णयाक लागून पंचायत प्रशासनात चड पारदर्शकता आनी जापसालदारकी वाडटली. बिरेसरा म्हापसा बस स्टँडाचेर 41 वर्साचो मूळ नेपाळच्या नागरिकाची कूड सापडली. मरण आयिल्ल्या दादल्याची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला. तशेंच म्हापसा पुलिसांनी ह्या घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या. पळयात. शहरान आतां एक हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर एक नेपाळच्या भुरग्याची डेड बॉडी हांगा मेळ्ळी. तेजें मरणाचें कारण कळोंक ना. कित्याक आतां ताबडतोब 108 हांगा येवन ती बॉडी आतां व्हरता पुलीसूय येयल्ले आनी तेंच्यांनी बॉडी एम्ब्युलन्सीन घातल्या. आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार फाटल्या फावटी हांगा 2-3 बॉडी अश्योच मेळ्ळ्यो म्हापशां. हांगा जवळ जवळ 20 ते 25 लोक डेली दारू पिवपाक ह्या कपड्याच्या दुकानाच्या लायनीन बसलेले आसता. तेतून 2-3 बायलां आसता. हे सारखे रेग्युलर जाल्लेले आसा आनी ताका लागून हेचेर खरें म्हटल्यार आमी वेळोवेळी आमी पुलिशेकूय सांगलां की हेचेर तुमी लक्ष दिवचें. कित्याक ह्या एक दिसा अशें घडटलें की हांगा खऱ्या अर्थान मर्डर जातली आनी मागीर पुलीस जागे जातले. ताका लागून म्हाजी विनंती आहा म्हापशां पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी हे जे हांगा पिवंक बसता पळय सकाळ सांज रातभर ते थंय आसा. जवळ जवळ 25 ते लोक आहा टीम. भितून 2-3 बायलां चेडवां आसा आनी बाकीचे ते डेली सकाळी फुडें फातोड्यारूय ते पियेता आनी मागीर रातचे ते पियेता आनी ताका लागून हे तेंचें काम चालूच आसता. ताका लागून म्हाजी विनंती आसा की पुलीस डिपार्टमेंटाक की हेचेर तेंच्यांनी सारकें विजील रावन हेचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे लोक डेली हांगा बसता आमच्या बाजारांत म्हणा जावं हांगा फाटल्या फावटी हांगा ते कैऱ्याचे हेतून ती डेड बॉडी मेळ्ळी. म्हणजे अशें डेड बॉडी हांगा चालू जाता. ही बस स्टँडाचेर हो नेपाळचो भुरगो हो डिझायनर म्हणून खंयच्या तरी कंपनीन तो कामाक आसा म्हाका सेक्युरिटी आनी तेजी आतां हांगा कसो मेलो कितें मेलो हें आयज पर्यंत कळोंक ना. आतां हेच्या फुडें ते पोस्टमॉर्टम करतलो फायनल जातले कितें कॉज ऑफ डेथ तेजें कितें आहा तें. तेन्ना म्हजी डिपार्टमेंटाक विनंती आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें आनी हे जे रेग्युलरली हांगा पिवंक बसता पळय तांकां खंय तरी तेंच्यांनी तेंचो बंदोबस्त करचो. कितल्यांक घडला इन्सिडंट? हें सादारण म्हाका दिसता हाफ एन आवर जालें 6:30 सुमार ही गोश्ट घडलेली आहा. फोंड्या कोपरवाडा वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारचो स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातात 4 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा. अपघाताची म्हायती मेळ्ळे उपरांत फोंडे पुलीस घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. अपघातात जखमी जाल्ल्याक उपचारा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. नमस्कार. आमी हायवेचेर कोपरवाडा हांगा आसा जे जाग्यार आतां हांगा जवळ जवळ 10-15 मिनटां भितर एक कार हांगा एक्सिडेंट जाली. सायडीच्या जे सुरक्षा करड आसा पळय तेणी ताका थंय तेणी धक्को मारला आनी गाडी पलटी जाल्ली आसा. अशें दिसता की चित्र ते पयसुल्यान पळयत जाल्यार एक 10-15 मिटर तेणी हांगा ब्रेक मारून आयला. जवळ जवळ ही कार ही स्पीड आसपा जाय आनी भितर 4 जाण प्रवास करी फोंडे सायडीच्यान वयताले कुट्टींतल्यान तांकां सगळ्यांक मार लागला आनी हांगा सद्याक तांकां हांगा हॉस्पिटलान हांगा उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. म्हाजे फाटल्यान जे पुलीस आसा हांगा पंचनामो करून हांगा सद्या इन्वेस्टिगेट चालू आसा
आणि सध्या पर्यंत अजून पर्यंत त्याची डिटेल्स मेळना, कारण ॲक्सिडेंट जाल्ले 10-15 मिनटां जाल्ली आसा. तांकां ID हॉस्पिटलान हांगा उपचारा खातीर व्हेला अशें आयकयता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. ग्रामपंचायतीच्या 4 रित्या पदा खातीर जावपी पोटवेंचणुकेच्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. भाटी आनी वेर्णा वेंचणूक जातली. पिसुर्ले आनी डोंगुर्ले ठाणेची उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात. अन्न सुरक्षेचे नेम खरपणान अंमलबजावणी करपाचे चित्र म्हापसा बस स्टँड वाठारांत उजवाडाक आयला. FDAन केल्ले तपासणेक लेबल नाशिल्ल्या उत्पादनांचेर कारवाय केल्या. हाचे वांगडाच तापमानाक संवेदनशील आशिल्ल्या खाणा जेवणाच्या सांठोवपाच्या मळार व्हडलीशी सुदारणा जाल्या असोय उल्लेख अधिकाऱ्यांनी केला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर ही मोहीम आनीक खर करतले अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात. सो आमचे डिरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनान आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा म्हापसा वाठारांत. हो ड्रायव्ह जो आमचो पयलीं चालू आसलेलो, दॅट इज दी व्हेरिफिकेशन ऑफ दी गुड्स थ्रू इंटरस्टेट बसीस. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट सर्वेलन्स चॅक. आनी पयलें म्हणजे द गूड प्रॅक्टिसीस जे फाटले खेपे आमकां दिसती पडलेले की खूब पेरिशेबल आयटम्स विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर येताले ते बंद जाल्ले आसा. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी चॅक केला आमकां एकूय असो पेरिशेबल आयटम जो कोल्डान दवरपाक जाय असो एकूय मेळोंक ना जो वायलेशनान आसलेलो. म्हणून सगळे प्रॉपर आयसिंग, प्रॉपर थर्मोकॉल बॉक्सीस आयिल्ले विथ लेबलिंग. सो देर इज बीन अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रुवमेंट. हावेवर थोडे आयटम्स जे इम्पोर्टेड आयटम्स आसा, पॅक प्रोडक्ट्स, हे आमी डिटेन केल्ले आसा. मेन ताजो कारण म्हणजे लेबल डेक्लरेशन जो आसलेलो तो वॉज नॉट एज पर आवर लॉ. So whenever a imported product is being sold locally, it has to have a declaration of who is the importer, and the mandatory declarations have to also be in the local language, English. So the English आणि local language आसपाक जाय. सो हे नासल्या कारणान ते आमी डिटेन केल्ले आसा. आनी जो कोणे बुक केला आनी जो कोणे सेंड केला हाका आमी दोगांयकूय नोटीस इश्यू केल्ले आसा टू इस्टॅब्लिश द चेन. खरेंच हो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट तो काउंटर फेक. सो दिस इज द काइंड ऑफ इन्क्वायरी दॅट वी विल बी carrying out and to determine the exact source of these products. सारखे तर establish झाले inquiry आणि if they are able to rectify the labels, then the product will be given back to them after a penalty. But if they are unable to disclose the source or unable to rectify the label, these products will be destroyed and we will be filing cases against these suppliers. We will also be writing to the respective FDAs from the other states from which the products are coming, because the suppliers are based in their states. So this is a summary of what we have done today. In addition, we have also detained some mushrooms, that is oyster mushrooms, which had come from other states, button mushrooms, and they were detained because they didn't have any label declaration, and also considering the heat here, they should have been properly transported in the right temperature. So that we have destroyed with the help of the Mapsa municipality. प्रोडक्ट डिटेन केला ते खंयच्या स्टेटींतल्यान? महाराष्ट्रासान आयिल्लो आसा, फ्रॉम बॉम्बे मार्केट, and the suppliers are based in Bombay. So we have got some bills and all, but we have to verify खरेंच त्याचें bill. So all that process will take some time. So that is why we have taken custody of the product. आणि कितें केलं डिटेन? There are various different kinds of products. Chocolates आसा तितून, energy drinks आसा, biscuits आसा. So mainly confectionery items. It's the mixed bag of different products which have been detained. So as far as the safety of the product is concerned, we don't see any issue with that, but it is mainly the labeling concern and to really ascertain the source. खरेंच हो imported product तो खंय आनी कितें दुसऱ्या चॅनलांसान आयला जाल्यार हो व्हेरीफाय करता. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या प्रकरणावेल्यान गौतम खट्टर अटकेत आसा. तांणी बुधवारा जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर वास्कोच्या GMFC कोर्टात बिरेस्तारा सुनावणी जाली. न्यायालयान ताच्या जामीन अर्जावेलो निर्णय राखून दवरला. ह्या प्रकरणात शेनवारा सकाळी न्यायालय निमणो आदेश दितले. जाले आतां वास्को कोर्टा मुखार आमी बेल फायल केल्ली. आज पुलिसांनी फायल केल्या. आर्ग्युमेंट्स कंक्लूड जाल्यात. सॅटर्डे मॉर्निंग 10 o'clock फायनल ऑर्डरी खातीर आनीक रिमांड आसा. सो रिमांड दिल्लो 2 तारखेक एक्सपायर जालो.
तो आनी ऑर्डर दोन्ही 2 तारखेक सकाळी दवरल्या वास्को कोर्टात. सो कितें अशें आर्ग्युमेंट आर्ग्युमेंट बेसिकली इतलेंच आशिल्लें की कस्टडी कित्या खातीर जाय काय म्हणून. तो ऑफेन्स आसा पळय जो व्हिडिओ रिकॉर्ड जाला आनी गौतम खट्टराची व्हॉइस रिकॉर्डिंग काडलें आनी तांणी पुण्याक एक्सपर्टा कडेन धाडल्या व्हॉइस कन्फर्म करपाक. सो बेसिकली असले ऑफेन्सीस आसता. आमचे आर्ग्युमेंट असं येयले की असल्या ऑफेन्साक पुलीस कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय करपाची ना, कारण हे डॉक्युमेंटेड टायप ऑफेन्सीस हे. सो स्टेटमेंट केला तो खबर आसा तो त्या मनशान केला काय त्या मनशान केला ना, किंवा तो प्रूव्ह करपाक जाता काय ना, इतलेंच मेन कंटेन्शन. ते हाजेर एक्सपर्टा कडेन जेन्ना धाडटले तेन्ना एक्सपर्ट हाडटलो कळून की बाबा आगेलोच आवाज आशिल्लो आनी होच तो व्हिडिओचेर आसा तोच सेम मनीस म्हणून, जाल्यार हें पुरो जाता इन्व्हेस्टिगेशन. तितलेंच आमचे लिमिटेड आर्ग्युमेंट आयले की कस्टडी कंटिन्यू दवरून कांय फायदो ना. म्हापशा फाटल्या वर्सा सारकी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची न्ही म्हण पालिकेन म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. शारांतल्या मुखेल नाळ्यांतलो गाळ काडपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें पालिकेचो उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट आनी थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें. आपतकालीन परिस्थिती खातीर टास्क फोर्स पंगड तयार दवरला अशेंय आमदार सांगता. बिरेस्तारा पालिकेन मॉन्सून पूर्व तयारेची बसका घेतली. फाटल्या वर्सा मान्सून पूर्व पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान म्हापशेकारांचेर आकांत हाडिल्लो. म्हापशा शार आनी लागसरच्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. खुबशा दुकानां आनी घरांनी उदक रिगिल्लें. खोर्ले उसपकर जंक्शनार हुंवार येवन एका स्कुटरी सयत चालक व्हांवन लेगीत गेल्लो. पावसा पयलींच नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्ली, मात अचकीत पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली अशें त्या वेळार पालिकेन सांगिल्लें. देखून अंदू वर्सा हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची न्हय म्हूण पालिकेन कांय पावलां उबारिल्ल्याचें कळटा. ह्या वाठारांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्या. तशेंच आपतकालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर एक टास्क फोर्स पंगड तयार दवरिल्ल्याचें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें. शारांतल्या मुखेल नाल्यांचो गाळ काडप सुरू आसा. देखून अंदू हुंवाराची स्थिती कमी जातली अशें उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट सांगता. बिरेस्तारा म्हापशा पालिकेची मान्सून पूर्व तयारे विशीं बसका जाली. नगराध्यक्ष हजर नाशिल्ल्यान उपनगराध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला ही बसका जाली. ह्या बसकेत उदका स्त्रोत, भौशीक बांदकाम, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा, म्हापसा पुलीस आनी येरादारी पुलीस हजर आशिल्ले. प्री मॉन्सून मिटींग आमी एवरी इयर विदाउट फेल घेता. आयज प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जेईज, एईज आनी तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे आयिल्ले. रायट फ्रॉम PWD, वॉटर, PWD रोड्स, WRD, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचे डेप्युटी कलेक्टर बाय वर्षा परब, तशेंच वायस चेअरपर्सन प्रकाश भिवशेट, बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स आनी PI म्हापसा पुलीस स्टेशन आनी PI ट्रॅफिक सगळे जाण येवन वर्किंग टुवर्ड्स प्री मॉन्सून जे प्रेपरेशन जे आसा, जे रेडीनेस आसा आमचे कडेन. मोस्ट इम्पॉर्टंटली डिसिल्टिंग वर्क रायट फ्रॉम म्हापसा मार्केट टील कुचेले, ward number 1 till ward number 20. All wards have been initiated just to make sure that we are ready for the rain. Water department त्यांची थोडी कामां पेंडिंग उरलेली आसा. They are laying new pipelines in quite a few places. 15th of May is the deadline that they have given. Most importantly, desilting of WRD nallas. We can see the work ongoing next to Burgeshwar temple, next to Morod area. We will see it moving towards Navsoda. We will see it in Kucheli. We will see it in Duler. जी नल्ला अंडर WRD आता सगळी नल्ला जी आसा ती पूर्ण डिसिल्ड जातली. ऑल्सो वी हॅव फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टीम वेर इन समज अनफोर्सीन पावस जसो आयलो, we will have a team ready in case of an emergency to make sure that we can address certain locations, to make sure that immediate relief is given along with municipality, fire department and WRD. We have kept one team on standby along with coordination with म्हापसा police traffic and म्हापसा police station. आमचे जे डिसल्टिंग आसा पळय ते आमी स्टार्ट केलां. आतां सद्या मेजर म्हणटा ते मार्केटान स्टार्ट केलां आनी खोर्ले सायड आसा पळय ते 3-4 वॉर्ड आसा पळय थंयसून स्टार्ट केलां. त्या वर्सा अर्ली प्रिकॉशन घेतलां आनी म्हाका दिसता की बरें जातलें की अशें फ्लडिंग जावपाचें कमी प्रमाणांत जातलें. अशें दिसता म्हाका. भरचें ना म्हणजे कमी प्रमाणांत जातलें. कित्याक सांग पळय सांगो नजो न्हू, जप करून जर पावस पडलो आनी कितें जालें जाल्यार
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह.